आमचे ऑल इंडिया नॅशनल जनरल सेक्रेटरी आनी आमचे खासदार अरुण सिंगजी आमचे बरोबर आसात। आज मुद्दम ते निवडणुकीचो प्रोसेस चालू आसा ताका लागून आयिल्ले आनी त्याच वेळाचेर आमचे पेडणे नगरपालिकेचे नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष मनोज हांगा आयिल्ले आसात आनी आमी तेंच्यांनी बुके दिवन तेंचे अभिनंदन केले आनी आमचे सगळे पेडणे पेडणे म्युनिसिपालिटीचे सगळे नगरसेवक उपनगराध्यक्ष हांगा उपस्थित आसात। हांव मनोजाचें अभिनंदन करता आनी एक युनॅनिमस म्हणजे सगळे मिळून एक 10 मेंबर आसात, 10 जाणांचो पाठिंबो तांकां आसा। हांव तांकां अभिनंदन करता तेंच्यांनी म्युनिसिपालिटीचें काम बऱ्या तरेन फुडें व्हरचें अशी तांकां शुभेच्छा दिता। हांव पेडणे नगरपालिकेचे वतीन हालींच एक 3 दीस जाले आमचे इलेक्शन जावन हांव बिनविरोध निवडून येयला। म्हजें नांव मनोज हरमलकर। म्हाका सगळ्या कावन्सिलरांनी सपोर्ट दिवन म्हाका आयज हांगा इलेक्ट केल्या बद्दल हांव तेंचे धन्यवाद म्हणटा। तशेंच आमचे पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेट तानावडे, तशेंच आमचे सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंचे हांव धन्यवाद म्हणटा। म्हाजे सदांच पार्टी खातीर भरपूरशें काम जे कितें आसा तें हांव करपाक सदांच कटिबद्ध आसतलो, फुडें आसतलो आनी पार्टीच्या आशिर्वादान हांव फुडें वयतलों। कितले सपोर्ट तुमकां? सगळे 10चे 10 आमचे बीजेपी मेंबर आहा, तेंचो सगळ्यांचो सपोर्ट आहा। विश्राम बडेकर, वायस चेअरपर्सन पेडणे म्युनिसिपालिटी। आमकां खूप बरें दिसता आनी आमी सगळ्या कावन्सिलरीन जे आमी दिला पळय तो टर्म आमी घेतला आनी तेंच्यांनी आमकां टर्म दिला, त्या खातीर आमी सगळे एक साथ रावन बरे भशेन सगळी आमी कामां करता।